ऑन द मान्सून प्रिपेर्डनेस ही मिटींग आतां हांवें चॅर केली. म्हणजे बरोबर आत्तां आमचे CS आसा डॉक्टर कंडाबलू, परत सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संदीप, परत कोस्ट गार्ड आनी DGP बोथ द कलेक्टर्स आनी डायरेक्टर फायर अँड सर्विसीस, रेस्ट ऑल सगळ्या डिपार्टमेंटाचे लोक ह्या मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्ले. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की येता त्या पावसांत आमी राज्य सरकारा कडल्यान सगळी प्रिपेर्डनेस करीत आसा, बट तुमी तितकीच प्रिपेर्डनेस करपाची गरज आसा. आमच्या पंचायती म्युन्सिपालिटी हांच्यांनी बी आपल्या लेवलाचेर अशा पद्दतीची सगळी प्रिपेर्डनेस करची पडटा, इन्क्लुडींग सामान्य मनीस तेणी सुद्दां म्हणजे थोडीशी जर काळजी घेतली आसत जाल्यार आमी म्हणटा की फुडली जिवीत हानी जावपाक जाय ती सहसा जावची न्ही, हाज्या खातीर आमी प्लॅन करता. इन्क्लुडींग म्हणजे आयच्या मिटिंगेंत आमी वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ज एट बोथ द कलेक्टर लेवलाचेर घेतल्या. म्हणजे आमी ताच्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर्स पयल्यान पयलीं म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संदीप जॅकीस हांणी मिटींग घेवन बाकीचे सगळे तालुका लेवलाचेर आनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर दोनूय प्लॅन केल्ले आसा. आमी दोनूय सगळ्या डेप्युटी कलेक्टरांक हाच्यार 5-5 लाख रुपया ऑलरेडी त्यांच्या कडेन दिल्या. ताज्या भायर आमी फॉर द पंचायतीक 35,000 to 45,000 पंचायतीक दिल्या. फॉर द C class and B class and C class 60,000 to 70,000 फॉर द क्लास B म्युन्सिपालिटीज आनी 1,10,000 to 1,20,000 फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ द पणजी आनी बाकीच्या हांच्या खातीर दिल्ले आसा. ऑलमोस्ट आमी 4 कोटी रुपया कलेक्टर नॉर्थ आनी 3 कोटी रुपया कलेक्टर सावथ, 2 कोटी रुपया कलेक्टर कुशावती हांच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केल्या. हे पयशे जे आसा हे पंचायती म्युन्सिपालिटी आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी स्पेंड करपाक जाय, म्हणजे वेगवेगळे मान्सून प्रिपेर्डनेस करपा खातीर. तांच्यांनी आनीक आपल्या खातीर जर एमावंट लागता आसता ते मान्सून प्रिपेर्डनेस करता आसतना जाल्यार दोनूय कलेक्टरां खातीर तांच्यांनी सांगचें आनी एप्लाय करचें आनी तांच्यांनी एडिशनल जे आसा पळय ते घेवचें. हाज्या खातीर आमी ऑलमोस्ट 1,43,00,000 रुपया हे एलोकेट आमी हेल्थाच्या अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट रिलीफ फंड म्हणून करून 4 एम्ब्युलन्सी आमी प्रोक्युअर केल्या आनी 2 इन नॉर्थ, 2 इन सावथ ह्यो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचेर आमी त्यो प्लेस केल्या. कारण मेजर एक्सिडंट जर कितें जालो आसत जाल्यार तांकां टायमली म्हणजे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी पावपाक जाय किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावपाक जाय ताज्या खातीर ह्यो 4 एम्ब्युलन्सी आनी वीच इज अ हाय एंड एम्ब्युलन्सीस वी अटॅच्ड विथ द 108 एम्ब्युलन्स तांच्या बरोबर टायअप करून म्हणजे एनी कॉल टू द 108 एट द नॅशनल हायवेचेर दोशी वटेन व्हरपा खातीर ह्यो एम्ब्युलन्सी आसतल्यो. हाज्या भायर आमी 6.23 crores रुपीज खर्च करून आमी दिवार हांगासर म्हणजे सेंट पेद्रो आनी दिवार आयलंड दोशी वाटेन रो फेरी खातीर रॅम्प जे आसा पळय न्ही हे डेवलप करपाक घेतल्या. थोड्या दिसाच्या भितर थंयसरूय बी रो फेरी ज्यो आसा सुरू जातल्यो. आमी तिसरी गजाल 96 lakhs रुपीज खर्च करून आमी स्पेशली म्हणजे मिनी वॉटर टेंडर जो इक्विप्ड करून आमी फायर सर्विसीसाक दिला. कारण आमचे हाय एंड वॉटर टेंडर्स जे आसा एकदां बारीक रस्ते आसत जाल्यार थंय पावनाशिल्ले, ताज्या खातीर हो मिनी वॉटर टेंडर नवीन ऑलरेडी परचेज केल्लो आसा. एप्रॉक्सिमेटली 172 पर्सनल्स आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटान तांची स्पेशल ट्रेनिंग जिपाडान ऑर्गनायज केल्या. ऑलमोस्ट ताच्या खातीर 57 lakhs रुपीज खर्चूय केल्लो आसा. आमी स्पेशली स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन 16 मोबायल फोन प्रोक्युअर केल्या आनी वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर ऑफिसीसचेर ते आमी एकदां लँडलायन फोन लागना त्या खातीर हे फोन थंयसर आमी दवरलेले आसा. 400 आपदा मित्र आनी 70 आपदा सखी म्हणजे वॉलंटरिली जे कोण रेडी आशिल्ले हांकां आमच्या फायरान तांकां ट्रेनिंग दिल्या आनी तांकां एट अ टायम ऑफ द डिजास्टर वी कॅन कॉल एनी टायम आनी ते ह्या सगळ्या डिजास्टराच्या कामान यूज येतले. आनी डिजास्टराच्या कामान यूज येतले तेन्ना तांकां आमी हॉनररियमूय बी 750 रुपीज मिनिमम पर डे हॉनररियम आपदा सखी आनी आपदा मित्र हांकां आमी दिवपाचो थारायल्लो आसा. ताज्या भायर तांचो आमी इन्शुरन्सूय कवर केल्लो आसा. म्हणजे 636 आपदा मित्र आनी आपदा सखी हे प्रिपेर्डनेसा खातीर तांचो इन्शुरन्स कवर केला. ताज्या भायर आमी 4 डायवर्स जे आमकां नेवीचे आमी तेंचे कडेन टायअप केला आनी तांच्या बरोबर तेंच्या कडेन अननेम्ड 50 lakhs रुपीजचो तांचो इन्शुरन्स होय बी 10 अननेम्ड ड्रायवर्स तांचो इन्शुरन्स जो आसा पळय न्ही हो इन्शुरन्स आमी करून दवरलेलो आसा. आमी ह्या बाबतींत वयता आसतना ऑयल स्पिलेज क्रायसीस मॅनेजमेंट जाता
ताजी काळजी घेवपा खातीर आमी वेगवेगळ्या लेवलाचेर कशा पद्दतीत काम करतले म्हणजे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि कलेक्टर्स हाज्या खातीर आमी ती बी प्रिपेर्डनस ही ऑलरेडी दवरल्या. आमी SDMA लेवलाचेर मॉक ड्रील हे वेगवेगळ्या लेवलाचेरय करून घेतल्या आनी हे मॉक ड्रील खूब बऱ्या पद्दतीन सक्सेसफुलूय जाला. आनी ह्यो सगळ्यो सेवा करता आसतना आमी सगळे कोंकणी लँग्वेजींतल्यान सगळ्या कडेन कम्युनिकेट करपा खातीर त्या पद्दतीचो रिस्पॉन्सूय हे केल्लो आसा. आमचो एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS जी आसा ही पयलीं 18 मिनटांचेर आशिल्ली, ती आतां 9 मिनटांचेर आयल्या. म्हणजे आमचो एमर्जन्सी कॉल येयल्या उपरांत आमी 9 मिनटांनी आमी थंयसर एमर्जन्सी कॉल सिस्टमाचेर पावता. आमचो प्रयत्न आसा ते 6 मिनटांनी पावपाच्या खातीर. तर ती वेगवेगळे आमी बाकीची प्रिकॉशन्स जी आसा घेयत आसा. मागीर ते पुलीस आसतलो, एम्बुलन्स आसतलो, हे सगळे 9 मिनटांनी पावपा खातीर आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आमी फाटल्या टोटल डिजास्टरांतलो 4.66 crores ऑफ रुपीज नॉर्थान आनी 1.10 crores ऑफ रुपीज सावथ हो लोकांक डिस्पर्समेंट केल्लो आसा. जेंची फाटले फावटी ज्यो पावसान वेगवेगळ्यो हानी जाल्ली जवळपास 4.5 कोटी रुपया नॉर्थान आनी 1,10,00,000 रुपया सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान आमी खर्चय केल्लो आसा. हो टायम टू टायम आमी तो खर्च करीत आसता. नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो ऑलरेडी ह्या फावटी आमी रिक्वेस्ट केला की तेंची एक टीम ही मिनिमम 4 म्हयन्या खातीर हांगासरूच जी आसा ही प्लेस आसतली. म्हणजे मेजर डिजास्टर जर कितें जालो आसत जाल्यार नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स आसा पळय न्ही हो यूज जाता आनी तो स्टेटींतल्यान कशा पद्दतीन यूज करप हें आमी ठरयलां. विथ द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर हे आमी इन द कॅप्टन ऑफ पोर्ट इन द त्याच बरोबर नॅशनल हें एस्टाब्लीश केलां. हातूंतल्यान म्हणजे एनी कम्युनिकेट करपा खातीर नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोगांच्या ऑफिसांतल्यान हो कंट्रोल सेंटर आसतलें आनी त्याच्या खातीर इट इज ऑलमोस्ट 38 crores ऑफ रुपीज खर्च करून वेवस्थीत रित्या फर्स्ट टायम अशा पद्दतीचो सेंटर आमी एस्टाब्लीश केल्लो आसा. त्याच बरोबर इट इज एन रिस्ट्रक्चरींग ऑफ द स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. सेपरेटली आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही एस्टाब्लीश करपा खातीर घेतल्या. इन फ्युचर म्हणजे दे वील सी एक्सक्लुझिवली डिजास्टरचे मॅनेजमेंटाचेंच काम. म्हणजे पावसांतले तरी 4 म्हयने, बाकीचे उरलेल्याच्या वेळार आमकां गरज लागता तेन्ना मागीर पुलीस फोर्स आसतलो, फायर फोर्स आसतलो किंवा कलेक्टरांतले स्पेशली स्टाफ आसतले, हे फोर्स जे आसा पळय हे पर्टिक्युलरली थंयसर आमी काम करतले. आनी म्हाका दिसता हे सगळें सांगता आसतना सागर कवच कोस्ट गार्ड तांच्यांनी आपलो पुराय रिव्यू घेवपा खातीर सागर कवच ही स्पेशली तेंच्यांनी ड्रायव्ह घेतलो आनी तेंच्यांनी घेवन पळयलें. आनी 2 स्पेशली बोट दे हॅव रेस्ट इन द म्हणजे गोवा कोस्ट झोनाच्या हातूंतल्यान तेंच्यो 2 स्पेशल बोट्स आसा जेणे करून अशा पद्दतीची डिजास्टर केन्नाय लागली आसत जाल्यार ते आमी यूज करून घेवपाक शकतले. मॉन्सून प्रिपेर्डनेसच्यो मिटिंग्स ह्यो ऑलरेडी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू आनी आपल्या लेवलाचेर बोथ द कलेक्टर हाजेर चॅर केल्या आनी तेच्या खातीर वी हॅव एक्टिवेटेड ऑल द कंट्रोल रूम्स इन ऑल तालुका. 12 तालुक्याचे कंट्रोल रूम आमी एक्टिवेट केल्ले आसा. स्टेटीचे नंबर आमी डिक्लेअर करतले. 112 नंबर हो कॉमन सगळ्या खातीर आसात, बट ताज्या भायर 24195550 हे नंबरूय बी सगळ्याक डिक्लेअर करतले जेणे करून एनी टायम एनी वन कॅन कॉल फॉर द 112 अदरवायज स्टेट नंबर हाज्या खातीर. ताज्या भायर वेगवेगळे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हे वेगळे नंबर्स कलेक्टरांतल्यान पब्लीश करतले, ताजेरूय तेंच्यांनी कॉल करूं येता. ताज्या भायर आमी प्रत्येक तालुक्यांतले वेगळे आमचे एमर्जन्सी फोन नंबर ह्या त्या तालुका वायज मामलेदारां कडेन आसतले ते तेंच्यांनी त्या नंबरांचेरूय बी कॉल करूं येता. एडिशनली नंबर हे ताज्या खातीरूच दिल्ले आसतले. आमी both the collector north south and Kushavati collectors we have deployed the adequate manpower rooms for the special room or 24/7 थंयसर वर्किंग आसतलो जेणे करून आमी हे काम 24/7 मॉनिटरी करपाक शकतले, लोकांक रिस्पॉन्स दिवपाक शकतले. आनी मॉन्सून प्रिपेर्डनेस करता आसतना प्रुनिंग ऑफ द ट्रीज हायवेचेर आसलेल्यो आसतल्यो किंवा आयडेंटिफिकेशन ऑफ द झाडां ही कट करतले, हेजार्डस ट्रीज आसलेली कट करतले. ओके, टायम टू टायम आमी पब्लिकेशन आनी बाकी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो प्लॅन हो आमी कंप्लीट करतले. ताच्या खातीर स्पेशली आमी आमचे फोन नंबर्स आनी हे ते पब्लीश केल्या, हेंय बी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावयतले. ओके, आमी रोड कटींग हे कंप्लिटली बॅन केलां. ह्या रोड कटींग ताका करपा खातीर मेळचें ना हॅन्स फोर्थ. ओके,
आमी टायम टू टायम स्किल्ड मॅन पॉवर जो जाय पडटा आमकां बाकीच्या हेच्या सप्लाय म्हणजे फायर आनी बाकीच्या हातूंतल्या तितूंतलो मॅन पॉवर हो टायम टू टायम अपडेट करीत आसा. एबंडंड मायनींग पिट्स हे बरे थोडे फेन्स केल्या, थोड्या कडेन आमी बोर्ड लायल्या, कोणीच स्विमिंगाक वयचे न्ही, म्हणजे चिऱ्यांच्यो खणी आनी मायनींग पीट हेतून कोणी म्हणजे स्विमींग हे स्पेशली करचें न्ही हे आमी ऑलरेडी केलां. अवर डिपार्टमेंट्स इज ऑलरेडी इन टच विथ द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. टायम टू टायम तेंच्यांनी दिल्ले सजेशन्स येल्लो अलर्ट म्हण किंवा रेड अलर्ट हाज्या प्रमाणे टायम टू टायम प्रिकॉशन्स जी आसा ही घेतली. वेदर फोरकास्ट हे टायम टू टायम लोकांकूय बी तेज्या माध्यमांतल्यान कळयतले. डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्विसीस हांच्या वतीन म्हणजे क्लियरींग ऑफ द फॉलन ट्रीज, रोड सायड ट्रीज ह्यो सगळ्यो ते करून घेतले आनी आपदा मित्र खूब बऱ्या पद्दतीन वापरपाक शकतले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांच्यांनी आपले जे पोल पडपाक शकता किंवा वायरी खंयच्यो ज्यो सकयल लोंबता ह्यो सगळ्यो काडपाची तांकां डायरेक्शन्स दिल्ली आसा. डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस तेंच्यांनी प्रिकॉशनरी मेजर्स स्पेशली फॉर द वॅक्टर बॉर्न डिजीज हाज्या खातीर म्हणजे कन्स्ट्रक्शन सायट हेजेरूय लक्ष दवरतले. भायरसून येवपी लेबर हांकां प्री स्क्रिनींग कर म्हटलां, म्हणजे बरेचशे फावटी दे आर द कॅरियर्स ऑफ द मलेरिया आनी हेच्या खातीर आसता. म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां व्हेरिफिकेशन करच्या पयलीं मलेरिया टेस्ट तेंची करून घेवची, मागीरूच तांकां म्हणजे टॅनंट व्हेरिफिकेशन. लोकांनी बी भायरसून येवपी पावसान जर आपल्या सायडीक रावता आसत जाल्यार तांची ब्लड टेस्ट करून घेवप कंपल्सरी आसा, हें तेंच्यांनी करून घेवपाक जाय. एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्विसीस हांच्यांनी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या. पावसा खातीर लागपी तेंची अरेंजमेंट, शेल्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉडर, एनिमल रेस्क्यू प्लॅन हो तेंच्यांनी रेडी केला. सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान तेंचो स्टॉकींग ऑफ द एडिक्वेट बेजीक एसेन्शियल सप्लाय तेंच्यांनी दवरलेली आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट फायर मॅनेजमेंट आनी बाकीची प्रिपेर्डनेस त्या अनुसार तेंच्यांनी सगळी केल्या. विशेष स्पेशली विथ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर खूब मोठ्या प्रमाणात उदक साचून भरूं शकता ती सगळी प्रिपेर्डनेस तेंच्यांनी केल्या. आनी तेंच्यांनी बाकीच्या PWD डिपार्टमेंट आनी बाकीच्यांकूय बी इन्स्ट्रक्शन्स त्या प्रमाणे इश्यू केल्या. स्पेशली विथ द डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युन्सिपालिटी हांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला, कारण तांकां आमीय पयशे दिल्या, तांच्यांनी आपल्याय फंडांतले पयशे अशा कामा खातीर मोडूं येता. त्या ती तेंच्यांनी कामां कितें कितें केलां तेंचो प्लॅन जो आहा तो तेंच्यांनी घे म्हणून सांगला. टायमली डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेनेजीस, गटर, नाला, लेक आनी वॉटर बॉडीज ह्यो जर केल्यो जाल्यार खूब जाग्यार येवपी वूर आनी उदक साचपी हें कमी जावपाक शकतलें. रेग्युलरली मॉनिटरींग ऑफ द डॅम्स आनी बाकीचे सगळें जे आसा पळय न्ही हे आमचे WRD डिपार्टमेंट हे टायम टू टायम करतले. दे आर डेप्युटींग स्पेशली इंजिनियर्स थंयसर ते डेप्यूट करून दवरता. DMAकूय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंच्यांनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान क्लिनींग आनी हे ते करचें म्हणून. फिशरीज डिपार्टमेंट तेंच्यांनी बोट ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो फिशींग बॅन कारणान तेंच्यांनी बोट भायर धाडच्यो न्ही आनी मीन वायल कोणी गेले आसत जाल्यार VHF सेट तांचे कडेन आसप हें कम्युनिकेशन कंपल्सरी आसा. पुलिसां कडेन बी म्हणजे सॅटलायट, VHF, ट्राफीक मॅनेजमेंट हें कंपल्सरी तेंच्या कडेन केल्या. आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर आसलेले परत एकदां म्हणजे ट्राफीक पुलीस, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, PWD ज्या ज्या जाग्याचेर सायनेजीस आनी लावपाक जाय त्यो सायनेजीस लावन अशें जर एक्सिडंट प्रो झोन आसत जाल्यार ते काडप हाजी इन्स्ट्रक्शन तांकां केल्या. इन्स्पेक्टर ऑफ द फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स हाज्या कडल्यान सेफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द हॅजार्डस कॅमिकल. आमी इवन दो अशा पद्दतीच्यो गाडयो जर एक्सिडंट जाल्यो आसत जाल्यार हॅजार्डस कॅमिकल कितल्या बेगीन करूं शकतले त्या खातीर ताका एम्पॅनल्ड करून दवर म्हटल्यार की अशा पद्दतीच्यो ज्यो स्पेशल पर्पज व्हिकल आसता त्यो सावथ झोनान आसतल्यो तेणी एम्पॅनल करून दवरता म्हटलां. जे प्रोक्युरमेंट आनी बाकीच्यो रोडार पडलेल्यो गाडयो ह्यो जर काडपाच्यो जाल्यार स्पेशल क्रेन लागता. वी आर एम्पॅनलिंग द क्रेन्स विथ बोथ द कलेक्टर्स त्यो एम्पॅनल करता. वी हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन फॉर द कोंकण रेल्वे ऑल्सो. तांचे बरेचशे कडेन फ्री फ्लो ऑफ द वॉटर जावपाची गरज आसा, तांच्यांनी ते क्लियर करपाक लायला. BSNL फॉर द प्रोवायडींग द अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन्स हे करपाक लायला. जिपाड आमचे टायम टू टायम अशा पद्दतीच्यो ट्रेनिंग्स ह्यो घेयत आसा. सगळ्या कडल्यान खूब बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. सगळ्या कडल्यान तेंच्यांनी आपले मान्सून प्रिपेर्डनेस आनी स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीचे सगळे जाण काम करतले. येता त्या पावसांत अशा पद्दतीची कसलीच जिवीत हानी किंवा एनिमल जिवीत हानी ही जावची न्ही. आनी जरी व्हडलो डिजास्टर पावस खूब मोठ्या प्रमाणात आयलो सुद्दां आसत जाल्यार वी हॅव फुल्ली प्रिपेर्ड. म्हणजे खंयसरूच आमी सगळी प्रॉपर्टीचो लॉस सुद्दां जाता तितको कमी करपा खातीर आमची सगळीं डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग फायर, पुलीस, बाकी सगळे जाण हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टायम टू टायम आमी पळयता की ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी करंट गेलो सुद्दां आसत जाल्यार रोखडोच तो परत रिस्टोर करपा खातीर काम करता. सगळ्या हांव गोंयकारां कडेन तुमी सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें हें समेस्त गोंयकारां कडेन मागता. देव बरें करूं.
पोरूर लँडस्लायड जाल्या उपरांत 70 आमी थंय वचून आमची टीम म्हणजे स्पेशली थंयसर तर म्हणजे दोंगर कंप्लिटली मदल्यान हे जाल्लो अशा पद्दतीच्यो सायड आयडेंटिफायड केल्या आनी कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आसा ते ऑलरेडी सांगल्या. रस्त्या सायडींतल्यो लँडस्लायडी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो PWD डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय करून त्यो जावच्यो न्ही हाजी प्रिकॉशन्सूय घेतल्या. फ्लड जाता अशें स्पेशली म्हणजे नॉर्थ गोवात जो आशिल्लो वीच इज द म्हापसा रिवर जेका आमी तार रिवर म्हणटा पण अंदू जावची ना हाजे आमी पूर्ण प्रिकॉशन्स घेतला कारण WRDन खूब बरें काम हें केलां. हांवें वचून इन्स्पेक्शन केलां आनी दुसरें मेजर जें जाता तें पारोडा हांगासर थंयसरलें डिसिल्टिंग हें करपाक लायलां आनी बाकीच्या जाग्यार हें मायनर जाता पण मोठें जायना. बट ज्या ज्या जाग्यार जातालें अशें जे जितके स्पॉट खबर आहा तितक्या जाग्याचेर आमच्या WRD डिपार्टमेंटान मेजर मोठ्या प्रमाणात डिसिल्टिंग आनी बाकीचे सगळे क्लियर ऑफ केल्ले आहा. ती त्यांच्या ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट हॅड गिवन देम इन्स्ट्रक्शन म्हणजे हांव चवकशी करता बट ती आपल्या जाग्याचेर शिफ्ट जावपाक जाय. जालें मरे सगळें आनी कितले उलयतलो. गोवा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट और मानसून प्रिपेयर्डनेस प्लान की ऑलरेडी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. इस मीटिंग बाकी सभी डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे थे. इट इज़ ऑलमोस्ट वी हैड कवर्ड ऑल द इश्यूज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे स्पेशली वी हैव गिवन द फंड्स for the both the collectors, both the deputy collectors, including the municipalities or panchayat. Especially we have given the 4 ambulances for the national highway authorities with the highly and equipped ambulances we have given for the 108. So if in case any accident has happened, they can contact to the 108. We have given specially we have given the one mini water tender for the disaster management, including the mobiles, walkie-talkie, इनको सबको हम दे रहे हैं. Emergency response time which is the 18 minutes था, we have reduced it to the 9 minutes. Henceforth also will reduce that. और इस तरह से मानसून प्रिपरेशंस भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से मानसून प्रिपरेशन मैं सेक्रेटरी रेवेन्यू हु इज चेयरिंग द मीटिंग फॉर द मानसून प्रिपरेशंस हर तालुका लेवल पे मानसून प्रिपरेशंस करने की मीटिंग्स उन्होंने लिए. वी हैड गिवन ऑल द numbers for the emergency phone numbers at the taluka level, at the state level and district level also. For the any monsoon preparations they can act fast 24/7 at the state level and the taluka level पे उसका war room वो एक्टिव रहेगा और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन में सभी लोग काम करेंगे. मैं ऑल द डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट किसी तरह की यानी आपत्ति न आ जाए इसीलिए काम कर रहे हैं. हम किसी जीवित हानि न हो यानी इसीलिए और मैक्सिमम कितना भी बड़ा डिज़ास्टर हुआ तो भी प्रॉपर्टी लॉस कम हो इसलिए मेरी पूरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम काम करेगी. मैंने सभी को इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिया है और दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड. Already we have declared the telephonic diary for all the purpose for all the phone number we have declared. We are getting the very much support from the Coast Guard also time to time. They have the Sagar Kavach preparedness they have and they have already placed the 2 boats in the Goa coastline for the any type of disaster is happen. They are well equipped and well ready हमेशा के लिए रहते हैं. उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और almost all the preparations have happened for the monsoon also. Thank you. चलो.